नवे वर्स येता वता, मात त्याच उत्स्फूर्त खोशयेन पोरण्या वर्साक निरोप दिवन नव्या वर्साक येवकार दिवप जाता. कांय जाण बऱ्यो तर वायट यादी वर्साच्यो पदराक गांठयता आनी येवपी वर्स बरें येवचें, खोशयेचें वचचें म्हूण नव्या वर्साक येवकार दिता. 2019 वर्सान धूमधडाक्यान वर्साक सुरवात केल्ली. दीर्घकाळ दुयेत आसून इत्साशक्ती उमेद घेवन आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार 4 म्हयन्या उपरांत नव्या वर्सा दिसा सचिवालयान पाविल्ले. शिगम्या निमतान गोंयचे दायज चित्रप जाता. दर वर्सा ह्या शिगम्याक सुहास सावर्डेकर वेगवेगळ्यो भुमिका घेवन गोंयकारां मुखार सादर करताले. त्या कलाकाराक जानेराच्या 2 तारखेर मरण आयले. तशेंच ह्याच म्हयन्याच्या 10 जानेराक ल्हान उद्योजकांक जीएसटीन कांय प्रमाणात थाकाय मेळपाचो निर्णय आयलो. 10 जानेराक वसंत जोसलकर हांकांय मरण आयले. तशेंच 13 जानेराक आदले रणजी क्रिकेट खेळगडो राजेश गोडगे हांकां अचकीत मरण आयले. ह्याच म्हयन्यान कारवाराक बोट परतून 16 जाणांक मरण आयिल्ले. जाल्यार गोंयान पर्यटकां खातीर पणजेन थाट मानीन उबो राविल्लो तिसरो मांडवी पूल म्हळ्यार अटल सेतूचे उक्तावण 27 जानेराक जालें. सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकाराचें हें सपन तांच्या उपस्थितीन साकार जाल्लें. How is the Josh? How is the Josh? 29 जानेराक आदले संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस हांकां पिरायेच्या 88व्या वर्सा मरण आयलें. 4 फेब्रुवारा सावन अटल सेतू 4 चाकी खातीर उक्तो केलो. 8 फेब्रुवाराक आदले उपसभापती तशेंच साहित्यीक विष्णू सुर्यावाघ हांकां मरण आयलें. जाल्यार 14 फेब्रुवाराक आदले उपमुखेलमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुझाक मरण आयलें. 14 जानेराक जम्मू काश्मीरान जाल्ल्या अटॅकान सुमार 44 जवान शहीद जाल्ले. जाल्यार ह्याच म्हयन्यान ट्रेजॅनो डिमेलोन काँग्रेस पक्षान प्रवेश घेतिल्लो. 27 फेब्रुवाराक भारतीय वायुसेनान पाकिस्तानाचेर एअर स्ट्रायक केले. 1 मार्चाक पुराय भारतीयांच्यो नदरो वाघा बॉर्डरी कडेन लागिल्ल्यो. केन्ना काय विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान मायडेसान परतता काय म्हण. 1 मार्चाक विंग कमांडर वर्तमान हांची पाकिस्तानांतल्यान सुटका जाल्ली. तशेंच 1 मार्चाक गोंय पुलिशेचे डीजीपी मुक्तेश चंदर हांची गोंयांतल्यान बदली जाली. जाल्यार नवे डीजीपी प्रणब नंदान गोंयचे डीजीपी म्हण 1 मार्चाक जबाबदारी घेतली. 2 मार्चाक पणजेन कार्निवल मिरवणूक जाली. 10 मार्चाक लोकसभा आनी पोटवेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर जाल्यो. शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकार आनी मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटेन काँग्रेसींतल्यान भायर सरतकर ही मांद्र्या आनी शिरोड्या पोटवेंचणूक जाल्ली. तशेंच म्हापशा आनी पणजेतय पोटवेंचणूक जाल्ली. 13 मार्चाक नव्या पुलाचें चलपी काम ते चलपी कामाचो सांगाडो केसरवाळ कोसळिल्लो. 14 मार्चाक मायनिंग पिडितांनी महारॅली काडिल्ली. ह्याच म्हयन्यान पणजे महापालिकेचे महापौर म्हण उदय मडकयकार आनी उपमहापौर म्हण पाश्कोला मास्कारेनस हांची बिनविरोध निवड जाल्ली. 17 मार्च हो गोंयकार विसरपना सारको दीस. गोंयकारांच्या दोळ्यान दुकां दाटून गेलो ना भरपा सारकी पोकळीक निर्माण करून गेलो. गोंयकारां बरोबर पुराय देशांत दुकाची लाट पसरून गेलो. सगळ्यांचे मोगाळ भाई म्हळ्यार गोंयचे आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरले. पिरायेच्या 63व्या वर्सा पर्रीकाराक मरण आयलें. 18 मार्चाक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांच्या कुडीचेर मिरामार निमणे संस्कार जाले. गोंयभर सावन तांकां निमणो निरोप दिवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, अभिनेते नाना पाटेकर सगळ्यांनी तांकां आर्गां ओंपपाक गोंयान हजेरी लायिल्ली. मुखेलमंत्री सर्गेस्त पर्रीकाराच्या मरणा उपरांत सुरू जालो तो राजकीय खेळ. वचत थंय देशभराच्यो नदरो गोंयच्या राजकारणा कडेन लागिल्ल्यो. 19 मार्चाक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान मुखेलमंत्री पदाची जाल्यार विजय सरदेसाय आनी सुदीन ढवळीकरान उपमुखेलमंत्री पदाची शपथ रातच्या 3 वरांचेर घेतली. 19 मार्चाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान मुखेलमंत्री पदाचो ताबो घेतलो. 22 मार्चाक आदलो भारतीय टिमीचो क्रिकेटर गौतम गंभीर हांणी भाजपांत प्रवेश घेतलो. 23 मार्चाक आदले फोंडेचे आमदार लवू मामलेदार हांकां मोगो पक्षांतल्यान काडलो. चोवीस मार्चाक सुधीर कांदोळकरान भाजप पक्ष सोडून काँग्रेसींत प्रवेश घेतलो. 26 मार्चाक पुराय गोंयान वेगवेगळ्या सुवातांचेर पर्रीकारांच्या अस्थीचे विसर्जन जाले.
27 मार्चाक आनी एक राजकीय घडामोड जाली. मोगो पक्षांतले दीपक पावसकर आनी बाबू आजगांवकर हांच्यांनी मोगो पक्ष सोडून भाजपांत प्रवेश घेतलो. जाल्यार 27 मार्चाक सुदीन ढवळीकराक मंत्रिमंडळांतल्यान ड्रॉप केलो. 28 मार्चाक प्रताप गावस हांणी काँग्रेसीन प्रवेश घेतलो. 2 एप्रिलाक नावेली मोगो कमिटीचे अध्यक्ष सत्यविजय नाईक हांणी भाजपांत प्रवेश घेतलो. 4 एप्रिलाक RDX गोवा चॅनलान आपलो 8वो वर्धापन दीस मनयलो. 13 एप्रिलाक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची गोंयांत जाहीर सभा जाली. 17 एप्रिलाक बाबूश मोन्सेरातान गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी PDE अध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिलो. 18 एप्रिलाक बाबूशान काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतलो. 19 एप्रिलाक शेखर खडपकरान भाजपांत प्रवेश घेतलो. 23 एप्रिलाक हिंदी सिनेमा सृश्टींतलो अभिनेता सनी देओलान घेतलो भाजपांत प्रवेश. तशेंच 23 एप्रिलाक गोंयांत लोकसभा आनी शिरोडा, मांद्रे आनी म्हापशा खातीर पोटवेंचणुको जाल्यो. 19 मायाक पणजेन पोटवेंचणूक जाली. 23 मायाक लोकसभेच्या वेंचणुकां बरोबर गोंयच्या पोटवेंचणुकांचो निकाल आयलो. देशांत परत एक फावट भाजप सरकार आयलें. ह्याच म्हयन्यान गुजरात सुरताक इमारतीन कोचिंग क्लासीक उजो लागून खुबश्या विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. 4 जुनाक राजेश पाटणेकराची गोंय विधानसभेचे सभापती म्हण निवड जाली. 10 जुनाक फामाद लेखक तशेंच कलाकार गिरीश कर्नाड हांकां मरण आयलें. 10 जुनाक क्रिकेट मोग्यांक सिक्सर किंगान मोठो धक्को दिलो. युवराज सिंगान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांतल्यान निवृत्ती घेतली. 16 जुनाक शिवोले काळजाक पीळ घालपी घडणूक घडली. भयानक अपघातान बापूय पुताक मरण आयलें. 19 जुनाक ओम बिर्ला हांची लोकसभाचे सभापती म्हण निवड जाली. 25 जुनाक पिरायेच्या 90व्या वर्सा स्वातंत्र्य सैनीक मोहन रानडे हांकां मरण आयलें. 4 जुलयाक मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार नंददीप राऊत जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार रिमा सोनुर्लेकर हिची निवड जाल्ली. 5 जुलयाक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्लो. 5 जुलयाक जोशुआ डिसुजाची GSIDCचे उपाध्यक्ष म्हण निवड जाल्ली. जाल्यार नरेंद्र सावयकर हांची NRI अफेअर्स कमिशनर म्हण निवड जाल्ली. त्याच दिसा सुभाष फळदेसाय हांची गोंय मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष म्हण निवड जाल्ली. दोतोर विल्फ्रेड मिश्किताक 9 जुलयाक मरण आयलें. 10 जुलयाक भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप सेमीफायनलीन पावून न्यूझीलंडा कडेन हारली. भारत हारिल्ल्याचो देशभरान धक्को लागिल्लोच. त्याच दिसा राती कडेन भारता बरोबर गोंयाकय व्हड धक्को बसलो. विरोध पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर धरून 10 आमदारांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपांत प्रवेश घेतलो. 10 जुलयाक भाजप सरकारान गोवा फॉरवर्डाचे 3 मंत्री विजय जयेश आनी विनोदाक मंत्रिमंडळांतल्यान वळगयले. जाल्यार 13 जुलयाक नव्या मंत्रिमंडळान शपथविधी घेतली. 20 जुलयाक दिल्लीच्यो आदल्यो मुखेलमंत्री शीला दीक्षित हांकां मरण आयलें. 5 ऑगस्टाक भारतांत इतिहासीक घडणूक घडली. कलम 370 रद्द जालो. ह्याच म्हयन्यान महाराष्ट्रांतल्या कोल्हापुरान भयानक बुट्टी आयली. गोंयांतय पावसान बऱ्याच सुवातांचेर बुट्टेचो फटको बसलो. लोकांच्या घरांनी उदक भरलें. पिकाची नाशाडी जाली. घरां कोसळ्ळीं. आदली केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज हिका 6 ऑगस्टाक मरण आयलें. जाल्यार ह्याच म्हयन्यान 24 तारखेर आदले अर्थमंत्री अरुण जेटली हांकांय मरण आयलें. 19 नोव्हेंबराक सावित्री कवळेकरान आपल्या समर्थकां बरोबर भाजपांत प्रवेश घेतलो. 16 नोव्हेंबराक गोंय पुलिशेचे महासंचालक प्रणब नंदा हांकां काळजाच्या आतकान मरण आयलें. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं राज्यान 50वो भांगराळो इफी महोत्सव जालो. चित्रपट सृश्टींतले बॉलिवूड, टॉलिवूड तशेंच आंतरराष्ट्रीय कलाकार दिग्दर्शक ह्या महोत्सवाक गोंयांत हजर आशिल्ले. 22 नोव्हेंबराक पुजा नायकाची मडगांव पालिकेच्या अध्यक्षपदार निवड जाली. बबिता प्रभुदेसायान राजिनामो दिले उपरांत हे पद रिते आशिल्ले. 11 डिसेंबर 2019 नागरिकत्व विधेयकाक भारतीय विधानसभेन मान्यताय मेळून तो नागरिकत्व कायदो जालो. ह्या कायद्याक लागून देशभरांतल्यान वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया पळोवपाक मेळ्ळ्यो. कांय कडेन तर ह्या कायद्याच्या समर्थकान रॅली काडल्यो, जाल्यार कांय भागांनी ह्या कायद्या आड निशेध जालो. कर्फ्यू लागलो, झगड्यो जाल्यो. वर्साच्या सोंपत्यार तर सामान्य मनशाक कान्यान रडयले. कानो कातरच्या पयलींच तोंडान दुकां हाडली. कान्याच्या मोलान 100 गांठली. ज्येष्ठ कलाकार नटसम्राट श्रीराम लागू हांकां 17 डिसेंबराक मरण आयलें. 2019 वर्स राजकारणीय दृश्टिकोनाच्या घडामोडींतल्यान बरेच रंगले. आतां पळोवया 2020 कसल्यो नव्यो उमेदी घेवन येतात त्यो.